प्रश्नाचो जातो म्हाका मेळूंक ना, पूण जितले लोकांचे इश्यूज रेज करून हावजान ट्राय करप हें आमी म्हजे सायडीन प्रयत्न केला. आतां हे इश्यूज जे म्हाका एश्युरन्सा मेळ्ळे, खूब कडेन एश्युरन्सा मेळ्ळ्या, हांव खुशालूय आहा, पूण ती जातली म्हणून गॅरंटी ना. ती फॉलोअप करूंक जाय, ताजे वर्बेटीम रिकॉर्ड घेवंक जाय, सरकाराक कात्रेन वचून धरूंक जाय. सरकाराक कात्रेंतलो कसोच सोडप ना, हें आमचें कर्तव्य जाता, हें आमचो धर्म जाता ओपोजिशन, आनी तें हांव करीत रावतलों. एक जाला, एक जर सारांश घेतलो जाल्यार 18 दिसाचें सेशन जें गेल्या वर्सा आशिल्लें तें 15 दिसाचें म्हणल्यार सेशन कमी जालां. दुसरें म्हणल्यार कायदे जे पास केले, बिलां जी पास केल्या, ही कमी डिस्कशन जावन फक्त एक लास्ट बील जें आतां हावस कमिटीक केलें, सिलेक्ट कमिटीक केलें, हें जर सिलेक्ट कमिटीक वचना जाल्यार उरिल्ली मॅक्झिमम कंटेन्शियस कंट्रोवर्शियल कायदे लायक ते लेजिस्लेटीव डिप्लोमा जो म्हणल्यार कोमुनदादीच्या जमनीचो आशिल्लो, ही हे कायदे डिस्कशन जावपाची गरज आशिल्ली. कित्याक ही गांवकारी जी आमचे गोंयकारपणाचो आधारस्तंभ, होच काबार करपाचें हे कायदो हाडिल्लो, हो तांणी बुलडोज करून आपल्या कडेन मेजॉरिटी आसा म्हणून केल्लें आहा. हे वोट बँका खातीर केल्लें आहा आनी लोकांक हो कायदो कोर्टान उरपाचो ना. हो कोर्टान कायदो कोसळटलो आनी लोकांक ते कानान घालतले. इलेक्शनाचे पयलीं हे सगळ्यो असली गेमी जे करतात, खूब वर्सां ते करीत आहात. लिगलायजेशन आनी खंयचे जमनी तुमी खाल्या त्यो पचयतात, हे सगळें सांगप मतांक घेवपा खातीर. कित्याक गोंयकार हांचेर भिटिल्ले आहा, गोंयकारांक हांची उगड आयल्या, हे चोर म्हणून फामाद जाला. आनी कसलीय वस्त करप्शन सामकें भरमसाट वयर पाविल्लें आहा. कोणाकूय कितेंय करूंक मेळटा हे प्रदेशांत, अशें आमचें रेप्युटेशन जालां. हांगा लिकर स्मगलींग फूल चल्लां, ड्रग्स फूल चल्ल्या, पुलिसेन एकावंटेबिलिटी ना. जे कोण मेले, सर्वसामान्य मनीस मरता, तो कोणा खातीर मेला ताजे खातीर अकावंटेबिलिटी ना. हें सगळें जेन्ना एक्सपोज जालां तेन्ना आतां सरकाराचे पांयाचे सकयली जमीन नाच जाता हें पळोवन ताणें आतां वोट बँक आपले राखपा खातीर असले कायदे हाडिल्ले आहा. हे कायद्यांचो ओपोज करप, हे कायद्यांचे अगेन्स्ट लोकांचे मदीं वचप, हें आमचें काम आहा आनी आमी रोखडेच सुरवात करतले. हांव जाल्यार सुरवात ज्या बिला खातीर तुमी लिगल बॅटल दितले. लिगल बॅटल म्हणटा तें पळय, एक कोमुनदादीचें एक हें आहा, म्हणल्यार बॉडी आसा, आनी कोमुनदादीची बॉडी ते जे कितें कायदे जातात तातूंत ते खोलायेन तातूंत भितर वतात. बाब काल्लू सालवरीस तांचे बरोबर मातसो चड म्हजे परस तो चड क्वॉलिफायड हाजेर उलोवपाक, कित्याक तो कायदा तज्ञ आनीक तो सिनियर कावन्सिलर. सो आमी तशें हे सब्जेक्टान हांव ताका कन्सल्ट करता. पूण लोकां मदीं हो कायदो हाडून ते जे सांगतात की आमी मूळ गोंयकारांक आदार केला, आमी खरे गोंयकारांक आदार केला, हें अशें कांय ना. हे जमनी ज्यो कोणें हडप केल्यात त्यो जमनी तांकां पचोवन तांचे कडच्यान मतां घेवप, हें सगळं षडयंत्र एक्सपोज करपाक लोकां मदीं जर वचचें पडलें जाल्यार हांव तयार आसतलों. काल सीएमान ब्रीफ करतना हे सांगलें ते आमी करूना, कोमुनदाद जबाबदार आसा आनी मागील सरकारान लुटला म्हणून. एक सादें पळय, मडगांवां जे मोती दोंगर आहा ते कितें कोमुनदादीन दिले त्या लोकांक, काय लोकल आमदाराचो सपोर्ट आशिल्लो, सगळ्यांक खबर आहा मरे. जंय खंय हे अशे जमनी ह्यो केल्या, हडप केल्या, थंय पॉलिटिशियनाचो आनी रुलींग पॉलिटिशियनाचो जर तांकां सपोर्ट ना जाल्यार कशें करूंक जाता तें? तुज्यान करूंक जाता? तूं वचन कर्नाटकान जमीन हाडून दाखय मरे म्हाका. तुजें दुसरे दिसा फट पडून तूं भायर सरना जाल्यार हांव म्हजें नांव काडटा. हें गोंयान कित्याक चलता? जे ह्या लोकांची मतां घेतात ते आनी तांकां ते प्रोटेक्शन दितात. सो तुमी म्हणटात पयलीं तुमी तुमच्या पावरान म्हणल्यार पॉलिटिकल पावर घेवन तुमी तांची जमीन हडप करतात, मागीर म्हणटात ती कोमुनदादीन राखूंक जाय आसली. आनी कोमुनदादीन जी जमीन आपली केल्या ती फायट करप ना, ती काडून तुमी तांकां दितात. मागीर कसलो कायदो? म्हाका दिसना हो कायदो खंय सस्टेन जातलो म्हणून. आज एक 2 दीस तांकां बरें दिसूंक की बाबा आमी कितें केलें तें आमकां पचलें म्हणून, तें फुडें पचचें ना. BJP president said the opposition is just doing the oppose for the main sake. What do you like to say? No, BJP president, I think, was in Italy. So he must, for the major part of the session, I don't think he was here. I think he was not aware of what we are doing. Because what we are doing, they have not negated a single fact that I have raised. BJP president knows me well. And we have
interacted politically for 3 terms. So you can ask him that a single accusation that I have done has not been unsubstantiated. It is with proof, including these things when you say that casinos which are running, which are doing live gaming on land. I've come with proof. I've seen to it that my cadre has gone there and done a sting operation. So everything that I'm talking, including that Jai Mataji, is with proof. Let them negate it. I challenge the government to negate any single statement of mine in this entire 15 days. A single statement of mine. I've spoken with facts. Even the university bill, I've shown how similar experiments in Mangalore have failed, in Orissa have failed, in Uttarakhand have failed. And therefore, I don't think so. When there are no answers, it is easy to just bracket and paint you with one brush. You can't paint me with one brush. I may not have the numbers, but I have the moral strength and the knowledge to speak what I am speaking. तुमचं TCP डिपार्टमेंटांसारखे आन्सर दिले TCPच्या डिपार्टमेंटाक प्रोटेक्शन मेळ्ळें सब ज्युडिशरी आनी तांचो सुप्रीम कोर्टान मॅटर चालू आसा म्हणून ताजे प्रोटेक्शनान घेतला जालें आनी तशें तें आमकां मॅटर खरेंच सुप्रीम कोर्टान आसा हें आमी पळयलां पेपरार आयिल्लें आहा सो तें ताका ही वॉज लकी टू गेट विजय बाब तुवें म्हणलें सुप्रीम कोर्टाचे ताका मेळ्ळें मेळ्ळें म्हणल्यार कितें तें एक्सिडंटली त्या टायमार ती केस आयली हय आणि ती केस आयली तेन्ना ती केस संपन्न जावंक ना ती केस सोंपूंक ना ती केसीचें हियरींग चालू आशिल्लें सो कोर्टाच्या डिसिजनाचेर हांगा फिगर्स आनी फॅक्ट्स आनी इन्फॉर्मेशन जें आमी मागतात तें निर्भर आहा कळ्ळें तुका न्ही इशू कितें आहा इशू आहा झोन चेंजीसाचो झोन चेंजीस कशे भशेन केल्या 17(2) आनी 39(a) 17(2) आनी बंद आळाबंद हाडले कोणें हायकोर्टान ताजेर ते सुप्रीम कोर्टान केले सुप्रीम कोर्टान ती स्टे ओपन अप केली आनी ऑगस्ट 29 काय 26 कितें डेट दिली सो ते म्हणसर फाल्यां जर थंय सुप्रीम कोर्टान तें उलटें जालें जाल्यार त्यो सगळ्यो जमनी कन्वर्ट जाल्यो म्हणून आमकां मेळ्ळ्यो फाल्यां जर तें बंद पडलें जाल्यार त्यो कन्वर्ट जाल्यो ना अशें जालें सो फिगर्स आनी डेटा आनी इन्फॉर्मेशन हे कोर्टाच्या प्रोसिडिंगाचेर आधारीत आसा म्हणून ताका तें प्रोटेक्शन मेळटा क्लियर फिगर्स आमकां मेळना सुप्रीम कोर्टाचें जर प्रोटेक्शन आसा प्रोटेक्शन म्हणजे तोंडांत उतर घालना ओके हांव क्लियर म्हणटा की सुप्रीम कोर्टान ती केस तेन्ना आयली आनी ती ताका बऱ्याक पडली आनी आमकां क्लियर डॉक्युमेंट आनी क्लियर फिगर्स मेळपाक आमकां जालें ना विजय बाब सुप्रीम जे सबज्युडीस आसा जाल्यार ते भुतानी प्रोजेक्टाचेर हिल कटिंगाचे भुतानीचो प्रोजेक्टाचे हिल कटिंगाचे विरोधात हांवेंच इशू काडिल्लो हय तुवेंच काडलो सो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ हांव ताका ते प्रोटेक्शनाचे उलयतना ते देट हॅज टू बी